उभी राहूया. संतोषां sumya, mandiran sumya, kita gaun madu, tuka ersika, amci tuwe butulya, sertinya pasu, erkam bitika, jiwa si kaisa, bapui mogal tuam suzabu. Rata yang sedari muka, suka duka tiulam kada, zada yang supul musabarna, sentusan sumya, mandira sumya, kita kamadu, tuka ersika, amce tuwe mutunya, sertinya pasu, berkabita, jiwa si kaisa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसू. बाळका जेजूक मान करूंक ताची आशिर्वादां घेवंक ह्या सकाळीच्या वक्ता आमी हांगासर जमल्या आसा. आज जेजू शुभवार्तेन म्हणटा तुमी म्हज्या मोगांत रावा. जो कोण म्हज्या मोगांत रावता, जो कोण म्हजी खुशी पाळटा, म्हजे उपादेश पाळटा, ताका खरो संतोष मेळटलो. जेजूच्या मोगांत रावूंक, ताची खुशी करूंक आनी ताचे उपादेश पाळोवंक अशें जेजूचो खरो संतोष आमचो घेवन घेवच्या बाळका जेजू कडेन आमी कृपा मागया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी मागया. आमच्या अस्कतपणाचो उगडास काडया. आमच्या उणेपणाचो उगडासकान साबारपोटी आमी जेजूची खुशी करूंक, ताचे उपादेश पाळोवंक आमी सुकल्या तर सोम्याचे बोक्साने मागून ह्या मिसान फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सोरपदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडां विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या बसो बगेव सदां समखा आमरी सगळ्या देवदूतान भोगता. तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुस्परा देव लागीं हातून मागता. सोरपदेदा देव आमची कागोद करूं, आमची बातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. Sumya takut takut, sumya takut takut, Krista takut takut, Krista takut takut, sumya takut takut, sumya takut takut. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्या ती तुजे कृपेन प्रामाणीक जाता आनी दळदिरी आसल्या ती बागी जाता. तुज्या करण्याचो आनी देण्याचो फळ दयेन पळय आनी भवार्था वरवीं प्रामाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगांत रावूंक आदार दी.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर तो करो देव तुझे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आणि राजवर सलयता ससनाच्या ससना. दरंदच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. चवळ व्हड जमातीचेर जायतो वेळ चर्चा जाल्ल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगूंक लागलो, भावांनो, जुदेव न्हय आसल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी बावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावणस देवान तुमचे मदलो म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्र आत्मा दिवन हेर जाती जागी आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार बावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांगण येतल्लें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सतमंता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मरिपात हेर जातींच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणा आनी अजापा विशयान सांगलें आयकूंक तांणी कान दिलें. हांचे उलोवं जातच जाकोब उलयलो. भावांनो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसल्यांची कशी पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक पर्जा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावून तुमकां विवाद दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडोवन पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसळोन पडलेलें उबार हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेले मनशाकोळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलो परकी लोक सरस्वराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागात हांव कळीत केल्यो ह्यो सर संगती आतां घडोवन येवच्यो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें पैसल अशें हेर जातींच्या लोकांत हांव सोम्याते परतेल्यांक आनी उपरांत दिवचें न्हय तरी पूण बॉम्ब्याक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये. व्याविचार सुकयचे आनी गोमटी चिडोवन मारलेल्याचें वा रागात आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपणेशी समजणी दिवचे. कित्याक मोइजेचे नियमशा कितलेशा संततींतावन हर एक शारांत परगड जाताच आसा. हर एक साब्बाता दिसा सिनोगांत तें वाचतात. देवाचें उतार हें. देवाचे उरूत. सरपरसान देवाची विस्मिता कळया. सरपरसान देवाची विस्मिता कळया. सर्वेस्परांक एक नवें गीत गाया. भुवनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया. ताचें नांव वाग
विस्मिता कळया ताचे तारण दिसपडते गाजया जनांगामध्ये ताची महिमा प्रकट करा सर परसान ताची विस्मितान कळया सर परसान देवाची विस्मिता कळया सर परसान देवाची विस्मिता कळया Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसू जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाजी म्हज्या बापाची उपादेश पाळ ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचे उतर हे बाळका जेजू थंय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक धाकटे चेडू हुशारनांतलें पळोवन ताच्या डॅडीन आनी मम्मीन ताका धाकटेरा जशी येलें आनी धाकटेरा जशी पावलेंसो हें चुरूक हुशार धाकटें भुरगें म्हणालें तुमी कितें करतात हांव जाणा तुमी म्हजे दोळे पळयतल्यात तोंड पळयतल्यात आनी म्हजे काळीज चॅक करतात. ह्या भुरग्याची चुरूकाय आनी हुशारपण पळोवन धाकटेर म्हणालो म्हज्या मोगाळ दुये डियम चायल्ड तुवें सांगलेल्या ह्या पैकी दोळ्यां पैकी तोंडा पैकी काळजा पैकी हांव खंयत हांव सुरू करूं. तेन्ना धाकटें भुरगें म्हणटा जर तर हांव तुज्या जाग्यार आसलीं तर जर तर हांव एक धाकटेर जाल्लीं तर हांव काळजांत हांव सुरू करती हांव काळजांत हांव सुरू करती. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो वय देवान काळजांत हांव सुरू केलें. देवान ताचें काळीज ताच्या पुता जेजू मरिफांत आमकां दिलें आनी ताचो मोग ताच्या पुता जेजू मरिफांत ताणें आमकां सर्वांक उगडापे केलो. जोहांव सवांजेल वाक्य 3 अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो
इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो. अपोस्तलांची कृत्यां अध्याय 4 वाक्य 2. जेजू विणे आमकां सोडून ना. देवाचो मोग मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो अपरिमीत मोग. ताचो मोग खरो मोग जावन आसा. कशें देवान संवसाराच्या सुरवेतावनूच ताच्या मोगांत रावूंक, ताचे उपादेश पाळूंक, ताची खुशी पाळूंक ताणें उलो दिलो गी, आपोवणें दिलें गी. तसो उलो तेंच आपोवणें जेजू आमकां सर्वांक दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. कशें जेजू ताच्या बापाच्या मोगांत रावता, कशें जेजू देवाची खुशी ताच्या बापाची खुशी तो करता, तशेंच तोय आमकां एक आपोवणें दिता. आमी ताचे उपादेश पाळोवंक, ताची खुशी करूंक ताचो उलो जावन आसा. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, उपादेश आमी पाळल्यार, देवाची खुशी आमी केल्यार आमकां कितें मेळटलें? देवाचे उपादेश पाळोवंक, ताची खुशी करूंक तितलें इजी ना, तितलें सुलभ ना. हें केल्यार आमकां कितें मेळटलें? आयच्याच शुभ वर्तमानांत जेजू मुखार सांगता, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसूं. तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत संतोष आशेता, समाधान आशेता. आपल्या आपल्या जिवितांत संतोष भोगच्याक, संतोषान रावच्याक, समाधानी नासच्याक, तांच्या कुटुंबांत समाधान आसच्याक तो आशेता. जेजू जीवन जाल्या उपरांत सबाज जाणांक तो दिश्टीक पडटा. आनी केदना जेजू दिश्टीक पडलेल्या वेळार, दिश्टीक पडलेल्या त्या व्यक्तीक, त्या मनशांक तो म्हणटा, समाधान तुमचे सोय आसूं, समाधान तुमचे सोय आसूं. जेजून ह्या संवसारांत तावन सर्गी हेच्या पयलें एक व्हडलें दिर्वें ताणें सोडलें, एक व्हडलें इनाम ताणें ह्या संवसाराक आम्हा सर्वांक दिल्लें जावन आसा, समाधान. देखून तो म्हणटा, समाधान तुमचे सोय आसूं, समाधान तुमचे सोय आसूं. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारी लोक सांडून वता आसतना, ह्या संवसारांत लोक सरता आसतना तो सभा संगती सोडता. जेजून समाधान सोडलें. आनी आमी सर्वां साबार लोक ह्या संवसारांत सरून येता आसतना साबार संगती आमी सोडटा. जावंक पुरो आपली ग्रेस्तकाय, दुडू, आस्त, बोधीक सभा संगती आमी सोडून वेता. साबार संगती वो लोक ह्या संवसारांत सोडून येता. ह्यो सगळ्यो वस्तू समाधान हाडच्या पैकी ना समाधान हाडटा. कितलींशीं कुटुंबां मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आपल्या बापायच्या आवयच्या आस्ती वरवीं आस्ती खातीर झगडन तांची कुटुंबां वेंगड जाल्यान, दुस्वाट जाल्यान. इंग्लिशांत आमी पीस म्हणटा, समाधान. पीस हाडच्या पैकी कुटुंबां पीस जाल्यान, म्हणजे कुडके जाल्यान, दुस्वाट जाल्यान. आमचे कडेन दुडू आसूंक पुरो, आमचे कडेन पयशे आसूंक पुरो, हें सर्व आसून कुटुंबांत ना समाधान आसल्यार, माया मोग ना जाल्यार, उलोवणें ना जाल्यार, हें सर्व आसून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो कितें फायदो? जेजू आमकां आज ताच्या मोगांत रावंक आपोवणें दिता. जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें? जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार देवूसो, जेजूसो म्हजें सर्वस्व. जेजूच्या भावार्थान, विश्वासान आमी आमचें जिवीत जिवचें जावन आसा. जेजूच्या मोगांत रावचें. आनी कशें? आनी अशें ताच्या मोगांत
रावतल्यांक तो समाधान दिता. जेजूच्या मोगान रावलेल्या साबार लोकांक जेजून समाधान दिलां. जेजूच्या मोगान रावलेल्यांक संतोष ताणें दिला आनी जो कोण जेजू संगी येता ताका समाधान मेळ्ळां. जो कोण जेजू सरशी येता ताका बरेपण लाभलां. जो कोण जेजू सरशी येता ताका संतोष लाभला. ताच्या कुटुंबां एकवटल्यान तांचे थंय शांत समाधान वस्ती जालां. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक सवाल आमी आज आमकां विचारूंक जाय. Who is the solution to my problem? म्हज्या सोर कश्टांक संकश्टांक परिहार कोण? कोण जावन आसा म्हज्या कश्टांक संकश्टांक परिहार? जाप कोण जावन आसा? साबार कश्ट येतात, साबार संकश्ट येतात. कोणाक आमी सोदता? थोडे लोक कश्ट येताना पिवून हें धरतात. ते चिंतात पिवून हें जावन आसा म्हज्या कश्टांचे एक परिहार. आमच्या कश्टांक परिहार आमी म्हणटात, आमी चिंता दुडू पयशे आसल्यार सोर म्हजे कश्ट परिहार जातात. आनी थोडे चिंतूंक पुरो म्हज्या कश्टाक परिहार जावन आसा एकच जीवघात करचें. जर तर म्हज्या काजारी जिवितान ना समाधान आसा, संतोष ना, माया मोग ना, हाका जाप कितें? हाका परिहार कितें? साबार लोक चिंतूंक पुरो ह्या म्हज्या काजार जिविताक ना समाधान आसल्यार हाका परिहार एकच, हांवें विंगड जावचें, उलोवणें रावचें वा डिवोर्स करचें. मोगाच्या आनी भावनो आनी भयणीनो, एक बरोवपी म्हणटा, तो सांगता आमच्या जिवितान देवच्या सोर कश्टांक संकश्टांक परिहार 3 जावन आसात, 3 वाटो आसात. पयली वाट तो म्हणटा आमचें जिवीत जावन आसा एक तारू आसल्या भाशेन, एक शीप आसल्या भाशेन. आनी ही वाट जावन आसा एक मानसशास्त्र वा सायकॉलॉजिकल वे, पॉझिटिव्ह थिंकींग. आमी म्हणा जंय हांव जावन आसा म्हज्या जिविताचो कॅप्टन, म्हज्या जिवीत जावन आसा तारू. आय एम द कॅप्टन ऑफ माय शीप. म्हजे थंय बोळ आसा, म्हजे थंय सकत आसा, म्हजे थंय जानवाय आसा. आनी ह्या सर्व बोळान सक्तेन जानवायेन हांव म्हजे सोर कश्ट संकश्ट परिहार करूंक हांव सोगतलो. ही जावन आसा पयली वाट, एक पॉझिटिव्ह वे ऑफ थिंकींग. आनी दुसरी वाट जावन आसा एक नवाडीक तत्वशास्त्री सोक्रेटीस ताणें म्हळें, हर एकल्या मनशा थंय 3 संगती आसात. ताचे थंय जानवाय आसा, ताचे थंय समजोनी आसा, बरें वायट म्हूण 20ची एक चिंतपा सक्त आसा. मायंड, रिजन, जजमेंट म्हणटा. ह्यो सो संगती आमी बरें करून वापरल्यार आमकां ह्यो सो संगती आमचे कश्ट संकश्ट परिहार करूंक आमकां ती आदार दिता. तो म्हणटा बरें करून समजोवणें आमी समजल्यार, बरें करून आमी आमची चिंतपा शक्त आमी आटयल्यार, बरें वायट कितें आमी विसल्यार आमी आमचे कश्ट संकश्ट आमी परिहार करूंक शकतले म्हणटा. आनी तिसरी वाट जावन आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव जावन आसल्या आम्हा सर्वांची. आमच्या बोळान आमी सुरू करचें न्ही. ही तिसरी वाट म्हणटा, तुज्या जानवायेन तूं सुरू करिनाका, तुज्या बोळान सक्तेन तूं सुरू करनाका, तुज्या जानवायेक तूं सुरू करिनाका, बगार तूं देवातावन सुरू कर. तूं देवातावन सुरू कर. केन्ना तुजी जानवाय, केन्ना तुजें बोळ, केन्ना तुजी चिंतपा शक्त चलवता, तेन्ना तुजेर तुजो भावार्थ देवा थंय आसतो, तुजो भावार्थ देवाचेर आसतो, तुजो विश्वास मात्र तुका आदार दिता. तुजे सो कश्ट संकश्ट परिहार करूंक हो भावार्थ, विश्वास आदार दिता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू आज म्हणटा तुमी म्हज्या मोगांत रावात. हें जावन आसा जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार
देवा थंय जेजू थंय आमी खरो विश्वास दवरचो ताचे थंय आमी भावार्थ दवरचो आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवचें ताका पयलें स्थान म्हत्व आमच्या जिवितांत दिवचें आनी जेजू म्हणटा मुखार म्हणटा तुमी मोगान रावचें म्हळ्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळोवंक जाय तुमी म्हजी खुशी करूंक जाय जे कितें जेजून ताच्या बापाची खुशी केली ताचे उपादेश पाळले तशेंच आमी आमच्या जिवितांत जेजूचे उपादेश देवाचे उपादेश ताची खुशी केल्यार मात्र आमकां तो खरो संतोश मेळटलो जेजूच्या मेटांनी आमी चलूंक जाय जेजूच्या वाटेनी आमी चलूंक जाय तेन्ना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमकां खरो संतोश मेळटलो तो खरो संतोश आमचो करून घेवच्याक जेजूच्या मोगांत आमी रावच्याक त्याच जेजू बाळका थंय आमी ह्या मेसाच्या बलिदानार आमी मागया आमेन मुखार भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपो देता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तंतलें बलिदान आपल्या मनाक नेमी सुरेस्परा ह्या बलिदानांत आमची घालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगनीत देव सैमान वांटू दिताय जशें आमी तुका खरेपणी वळखून पावल्या तशें आमचें जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साळ सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायदे आसो पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सांत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णायेन दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यासाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सो दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार असो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा
ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेसपरी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतली पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासूत आनी सुमेस मनशा पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sogut pergetuya तुझ्या पुरुषाने पुनर्जीवन पुनर्भरणी आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडगुंडारा आमची सोडवण कर श्री क्रिस्ताची बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सडोवणेची खास तुका समर्पिता त्यो जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संतल्या आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांचे आमच्या भाव भयणीचे कोत कर तांकां आनी तुज्या इश्टकती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकवार मारये देवाची माये संगती भाग्यवान तुझे तुजो पती भाग्यवान दोन भूतां आनी सर काळीन तुका नवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपोनी म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां मोगोस आनी आमकां काडल्यान पडोवं दिनाका सुरेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवादय करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे बरमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोग आसून एकवट असो गुर जावन एकामेका शांती दियान. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती. या शेळेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सो सुभागी. देवचे मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. वेंगे तुझे धर्माका सोम्या मुझ्या जीवा. बापान तुझो मोकेलो तशें म्हजो तूं करता. नितोन करपे देयांनी जिवीत म्हाका तूं दिता. बापान तुझो मोकेलो तशें म्हजो तूं करता. नितोन करपे देयांनी जिवीत म्हाका तूं दिता. काळीज मोचे अत्रिता जेजू म्हज्या सगळे सुखाला लेता धन्या म्हज्या राया. मोगा तुझ्या आशेता मोगाळ म्हज्या देवा. वेंगे तुझे धर्माका सोम्या म्हज्या जीवा. जेजू बरो कोवळे तूं सांबाळ म्हाका तूं धरता.
धादोस म्हाका तूं करता जेजू बरो गवळी तूं सांबाळ म्हाका तूं दत्ता जिविता सोडून तूं धादोस म्हाका तूं करता काळीज मुजे यत्रेका जेजू म्हज्या सैर्या सगळेच तुका लालेता धन्या म्हज्या राया मोगाक तुज्या आशेता मोगाळ म्हज्या देवा विंगीत तुजे धर्माका सोम्या म्हज्या जिवा जिवी आसा ती आपणा खातीर न्हय पूण ताचे पासून मरण जिवन जाल्लो ताचेच खातीर जिवोवच्या जेजू सर्वां पासून मेलो प्रार्थुया कनवळ्या बापा सगळींच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्या आमच्या आदल्या पातके साली पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दयकन बसात आयचे मिसाचे बलिदान भेटयले प्रधान याजक जावन आसात मनात एक बाप प्रवीण फ्रँक कार्मेलीत याजक प्रस्तुत आमच्या तांझानिया गांवांच्या मिसावांत ते वावर दिवन आसा तशेंच सर आमच्या तांझानिया मिशनाचे आमच्या मिसांव गांवांचे सर याजकांचे ते वडील ते जावन आसात प्रस्तुत राज्याक ते गांवांक आयल्यात आनी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वादीत करचे बाप प्रवीण फ्रँक तुमकां देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता तुमकां आनी तुमच्या सांगात आसल्या सर याजकांक जेजू बाळोक राखून दी आनी तशेंच ताजे मिसांव मुंदरून व्हरूंक तुमचे सर आशिर्वाद तुमचेर पडोवन दी म्हणून आमी मागता देव बरें करूं फादर प्रवीण स्वरूपी रव्या एक घडी भर बसची चड वेळ घेना परतून सेरमांव दिना बगार दोनूच उतरां फादर रोवेलान सांगलें मिस भेटयतना टांझानिया विशयन थोडो विशय सांग टांझानिया विशयन उलय म्हणालो देखून हांवें सेरमावर कांय सांगूना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो टांझानिया मिसांव आमी 1983 इसवेंत आमच्या कार्मेलितांनी थंयसर सुरू केलें आनी ह्या वर्सा आमी आमचे मिसांवांक आमी 40 वर्सां संपयता 1983 तें मिसांव सुरू जाल्लें आनी ह्या वर्सा आमी आमचे मिसांवान आमी मिसांव 40 वर्सां सोंपतात आमकां एक व्हरतो संतोश कितें म्हळ्यार ह्या 40 वर्सांनी आमी देवाचें उतर परगट केलां आनी ह्या 40 वर्सांचो एक फळ जावन आमकां आतां 16 जण तेंचे टांझानियाचे आफ्रिकाचे पाद्रे आमकां लाभल्यात तुमी जर तर आदल्या ब्रेस्तारा मागल्या तर दोग जण आफ्रिकाचे पाद्रे हांगासर आसले आनी ते 16 जाणां पैकी ते 2 जण आनी 25-30 सेमिनरिस्ट शिकोवन आसात आनी आमकां आफ्रिकान टांझानियान साबार याजकाची गरज आसा हांगासर साबार याजक आसात म्हणून टांझानिया आफ्रिकांत साबार कोपेल आसा साबार फुरग्यो आसात आमकां हर एक बिस्प तांच्या दिएसीजीन काम करूंक आपयतात कित्याक म्हळ्यार साबार लोकांक थंयसर
ह्या जागाची गरज आसा तांकां मिसानान थोडे कोपेलां थोडे फिरगजेनी तांकां वर्साक 2 पुटी मिसां मेळची एक व्हडलें भाग जावन आसा तशें आमी साबार मिसांव आमचे कर नासांव सेमिनारिस्ट शिकोवन आसात आनी आमकां एक खरो संतोश कितें म्हळ्यार ह्या 40 वर्सांनी आमी थंयसर क्रिस्तांवांक प्रत्येक तरावन एक कार्मेलिताचें बी आमी पोवंक पावल्या आनी आमी तुमकां सर्वांक आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा हांगासर थोडे पोटी सांजानी मिसावाक कलेक्शन जाता तुमी उदारपणान तुमी दितात तुमकां सर्वांक हांव आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा हें सर आयिल्लें दान आमच्या सेमिनारिस्टांचे तांच्या शिकपा खातीर आमी थंय वापरता तशेंच साबार हर एक आनी उरली साबार मिसावा खातीर मिसावाच्या कामा खातीर ते आमी वापरता थंयसर धाकटी खोपेलां आनी इगर्ज्यो बांदूंक आमी थंयसर लोकांक आदार दिता थंयच लोक दुबळो जाल्यारय बारी उदारी दादोशी मनीस तांचेर कितें ना जाल्यारय ती तांच्या आसल्या दुडवान ती देवाक दितात देवाच्या त्या बांदपाक कुमकेक ती आदार दितात धाकटी खोपेलांनी ती मागतात आनी तांचे सांगाता वावर करचें आमकां एक दादोसपणाचें म्हूण भोगता आनी एक खरो संतोश आमकां ह्या मिसां वरवीं आमकां मेळटा आनी ह्या सांगलें ती लोक दादोशी उदारी कांय ना जाल्यारय ती उदारी दितात कित्याक म्हळ्यार तें आमी पळयता आमी थोडे फावटी धाकट्या कोपेलांनी दुबळ्या कोपेलांनी मीस भेटीत आसतना थोडीं जाणां गुड्यार वचून धाकटी लांकडाचे कुडके आनी काणिके वेळार ती हाडटात ती चिंतात पाद्र्याबाक उजो करूंक म्हणी ही लांकडां वापरून ते पाद्र्या सकतले म्हण तसले एक उदार म्हूण कांय ना जाल्यारय एक हेचें धाकटे लांकडाचे कुडके आनी पाद्र्याबाक काणिकांत मिसाच्या वेळार काणिकार तें हाडचें तें आमकां मस्तू खुशी भोगता आनी कितें म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार तेंचो लोक आपल्या भुरग्यांक बऱ्यापणान वाडयता एक बऱ्या गुणांनी वाडोवंक तो मस्तो तांकां साधन करता एक बरी रिवाज जावन आसा टांझानियांत जवान जाल्ल्या उपरांत हर एका भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक देव बरें करूं म्हणून आसा थंय म्हणचें जाल्यार आसान थंय बाबा मामा वा छकुला म्हळ्यार पाप्पा मम्मी देव बरें करूं जेवणाक जे कितें तांणी सेवलां ती तांचे हक्क म्हूण चिंतिनात हांगासर साबार फावटी आमी आमच्या घरांत आमची भुरगीं आमी चिंतूंक बरो म्हाका मेळचें हें म्हजें हक्क म्हज्या बापायन दिवचें आवयन दिवचें म्हजें हक्क म्हाका जेवचें हक्क पूण थंयसरलो भुरग्यांनी आवय बापायक जेवण दिल्यार कालय खावंक दिल्यार देव बरें करूं डॅडी देव बरें करूं पाप्पा म्हणली एक बरी रिवाज थंयसर आसा हांगासर ना म्हणना एक बरी रिवाज टांझानियांत थंयसर आसा आनी एकच एक संगत सांगशी जाल्यार हांव रेपटी टांझानियांतून इंडिया येतना थोड्यो संगती हांवें ऑब्जर्व करच्यो आसात आनी ह्या दिसांनी हांवें एक ऑब्जर्व केलें तरणाट्यांनी हांगासर एक कॅस काटान एक 2-3 काडटात कले काडटा गोत्तू ना न्ही पयलेंच्या काळार कॅस काडटाना जर तर कितें म्हणी हांगासर कॅल्शीन एक काट मारल्या तें म्हूण आमी चिंतूंक पडटा कॅल्शी बरो कॅस काडिना ताणें बरें करून काडून आतां उंदरान काडले बरी काडल्या पूण आतांच्या काळार कॅस तशें जाल्यार तें एक फॅशन जालां न्ही आतांच्या काळार तें एक फॅशन जालां आनी पयलेंच्या काळार न्हेसोंक बरें नातलें आनी पिनलें वस्तूर घाल्यार आमी चिंतलें हांव दुबळो मनीस म्हणून आनी आतांच्या काळार पिनलें घाल्यार एक फॅशन न्ही संवसार बदलला मोगाच्या बांदून एकच सांगता तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्या गुणांनी वाडया ती जावन आसा आमची मुखली आस आनी हें सांगून परत तुमकां सर्वांक तुमच्या कुमकेच्या आदाराक देव बरें करूं म्हणटा आमचें मिसांव देवाचें काम अशें समुंदर दी आनी तुमकांय टांझानियाक येवंक हांव आपोवणें दिता साबार जाणां थंयसर थोडे फावटी भोवंक येतात टांझानियांत थंयसर नॅशनल पार्कांत तुमी जर तर नॅशनल जियोग्राफीन पळोवचें सेरेंगेटी थंयसर मुंजर त्यो सोरो टांझानिया थंयसर आसात
तर तुमकां एक आपोवणें न्ही फकत आमची मिसांव पळोवंक तुमकां जर तर भोवंक खुशी आसा मन आसा तुमी थंयसर येता आमी तुमकां आपोवणें दिता आनी तुमकां स्विकार करता देव बरें करूं. उबी रावया बेसांव घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचेर सोवे आसो सर्वदेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटात तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो चड तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हळ्यार नांव ताका फावो जालें. नळ्यारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणा वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमचे सर ते सवा ह्या वेळार बाळकाची मुखार दवरया. प्रत्येक सावन तांजानेचे मिसांव आनी आमची सर कुटुंबां त्या बाळकाची तुका आमी समर्पिया. ए भगेवन जेजू बाळका तुझी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केली आसता तुजो उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकरांक दये नायक आनी तुज्या अभ्यासावानी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येव. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेला बक्षिता कांबगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले तुमचे सांगाता आमी भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे जेजू भगेवन ती मुरये देवाचे मय आमो बापया गाती अधिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडन आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकांतल्यान मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. ए भोव उद्धार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. देवडा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळगी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे कळनातले दैवीक मोजो सोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोय जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजू बाळका
मुलीसारखा भूसुंदर सुपीक मायका भारकुंदुभो कुपातांका सुखांकानी दुखा ये चिसु तू सामुसो आसरो तू राव चिसु तुझे विना कोण दुसरो ही संगता ये चिसु तू सामुसो आसरो तू राव चिसु तुझे विना कोण दुसरो मुखार पुत्रा स्वामी आमकां आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्साचे गुरुन्य और आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र